सर, कुमारजुव्यां पंचायतीन न्यू नोटीस काढला ते बार एंड रेस्टॉरंट आणि चिकन सेंटर बीन बंद करपाचे. ते नोटिसीचे बद्दल कितें सांगू शकता तुम्ही? हांव पयली सुवातेर आमच्या कुमारजुव्यां मतदारसंघ आमची कुमारजुव्यां जी पंचायत आहा तेंचें अभिनंदन करता. सरपंचाचे आनी बाकीची तेंची टीम फूल आहा. तेंच्यांनी एक बरो इनिशिएटीव घेतलेलो आहा. प्राण प्रतिश्ठा जी 22 तारीख आमचे रामाची आसा, रामलल्लाची, तेका लागून तेंच्यांनी एक नोटीस जारी केला, एक सर्क्युलर काडलेलो आसा की ऑलमोस्ट आमच्या ह्या हितून कुमारजुव्यां पंचायतीक पडटा 12-13 सुमार रेस्टॉरंट आसा, बार एंड रेस्टॉरंट प्लस 2 वायन शॉप आसा, तशीच 2 चिकन सेंटर आसा. ही सगळी त्या दिसाक बंद दवरची. हांव खरोखरच तेंचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता मनांतल्यान की तेंच्यांनी एक बरो इनिशिएटीव घेतलेलो आसा. कारण कुमारजुव्यां आमचें एक रामाचें बरें मोठ्ठें देवूळ आसा थंय आनी एक बरो व्हडलो आमी उत्सव थंय करपाचे आसा. सो हांव तेंचे सगळ्यांचें अभिनंदन करता कारण आनी तेंच्यांनी अशें एक डिसिजन घेतलेल्या कारणान. गोंयान ही फर्स्ट पंचायत न्हू? आमच्या गोंयान ही फर्स्ट पंचायत. त्याच बरोबर आमच्या आनीकय ह्या मतदारसंघात दुसऱ्यो पंचायती आहा त्योय फुडें सरल्या भाई आमी अशें करूंक सोदता. हांवें म्हणलें गो हेड. हे म्हणलें खरोखरच तुमी जे पळय कितें विचार केला तो म्हणलें बरो अशें म्हणून हांवें तेंकां आत्तां येवन गेल्या म्हाजे कडेन, तेंकांय तें सांगलेलें आसा हांवें. ओके सर, थँक्यू.